आता गोव्यामध्ये शेड्यूल कास्टचे प्रमाण फार कमी आहे आणि त्यामुळं शेड्यूल कास्टची एकच जागा रिझर्व गोव्यामध्ये आहे. पण एस टी समाज हा अत्यंत अल्प असल्यामुळं या ठिकाणी एस टी समाजाला काही जागा रिझर्व ठेवणं अशक्य आहे. कारण पॉप्युलेशन वाईज त्याचं जे सर्वे असतो त्यामुळं एस टीचं प्रमाणच कमी असल्यामुळे एस टीसाठी काही इतर रिझर्व जागा मिळणं अशक्य आहे. फार त्यांची संख्या कमी आहे. आणि शेड्यूल कास्ट आणि OBC असं एक आर्थिक महामंडळ आहे. तर शेड्यूल कास्टसाठी एक स्वतंत्र एक कॉर्पोरेशन असावं, कारण सर्व राज्यामध्ये शेड्यूल कास्टसाठी वेगळं कॉर्पोरेशन आहे, आर्थिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आहे. तसं गोव्यामध्येही करावं अशा पद्धतीची मागणीसुद्धा त्यांच्याकडे केलेली आहे. विजय म्हणटा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्याचो मूळ गोंयकारांचेर अन्याय. आज जो सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेचो जो स्टेटमेंट आयला गोंयचे शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचेर की तांकां रिजर्वेशन मेळचें ना कित्याक सेन्ससान तांचें तितलें पॉप्युलेशन ना म्हणून हें आमचे मूळ गोंयकारांचो ही फकाणां करप अशें म्हाका दिसता. हें खरोच हो सामाजीक न्याय दिवपाक मंत्री आयला काय मूळ गोंयकारांचेर अन्याय करपाक आयला, ताका गोंयांत हाडला, हो म्हाका दिसता आज शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीक प्रश्न पडिल्लो आहा. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर ST म्हणून जेन्ना सक्रीय जालो तेन्ना जेन्ना सांखळे वचून मिटिंगो करतात तेन्ना हो सामाजीक अन्याय मंत्र्याक तुमी हांगा हाडटात आनी तो तांचे फेरिदांचेर मीठ चोळटा आनी तांकां आनी दुखयता आनी तांकां सांगता की हें सेन्ससान नाच म्हणून. मुख्यमंत्र्यांनूच अशें विधान करपाक लायले आसतले म्हणून मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर ST संघटनेचो दुबाव. तो स्टेटमेंट करचे पयलीं CMाक मेळ्ळो म्हणटा, CMा कडेन डिस्कशन जाल्लें म्हणटा. आमकां असोय डावट येता CMान ताका स्टेटमेंट करपाक लायलं काय कितें. आतां ह्या दिसांनी आमच्या फाटल्या 10 दिसांनी सांखळीन कंटिन्युअस विलेज वायज मिटींग चालू आसा, अवेरनेस चालू आसा. सो ह्या कारणाक लागून CMान घेवन ताका सांगली काय कितें असो आमकां डावट येता. आमकां चीट करपाची हे एक गोल तें फिरयल्लें आसा सगळें. सो तेन्ना आमी CMा कडेन मागतात तुमी क्लॅरिफाय करचें की हेणी स्टेटमेंट केलें तो बरोबर आसा की रॉंग आसा आनी तो खरेंच तर सिरियस आसा गोंयचे ST रिजर्वेशन दिवपा खातीर. त्यांनी स्टेटमेंट करचो आनी सांगचें आपूण डेलिगेशन व्हरता आनी तें 2024 पयलीं तुमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून.